सुम्या तुझ्या नावान आमी सांगाता मेळ्या, संतोष भरीत काळजान तुका हरसिता. तुझे मरण जीवनपण आमी समारंभता, सर्गी जेवणा तुझ्या आमी भागेता. सोम्या जेजू क्रिस्ता सोडवोंडारा, उपकारांक सर तुझ्या अर्गान दिता. रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केल्याय, कुर्साच्या मरणांत जिवीत दिलाय. सोम्या तुझ्या नावान आमी सांगाता मेळ्या, संतोष भरीत काळजान तुका हरसिता. तुझे मरण जीवनपण आमी समारंभता, सर्गी जेवणान तुझ्या आमी भागेता. सोम्या जेजू क्रिस्ता पोरया गोवळ्या, सुकोन गेल्यो शेळयो आमी तुज्यो. निडा तुझ्या आमकां राखून पळय, विघ्ना अणवारांतली आमकां निवार. सोम्या तुझ्या नावान आमी सांगाता मेळ्या, संतोष भरीत काळजान तुका हरसिता. तुझे मरण जीवनपण आमी समारंभता, सर्गी जेवणान तुझ्या आमी भागेता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसो. मोगाचे न्हू, ह्या देव मंदिरान एका काळजाची आनी एका मनाची जावन आल्तारी भोंवती आमी सांगाता मेळ्या. आयची देवस्तुती कश्टानवरान सोम्यांक साक्षी दिवंक आपोवणें दिता. देवाच्या उतराक सरी जावन आमचें जिवीत मानून हाडटना आमकां तिरस्कार आनी विरोध पळोवन साज. ह्या वेळार क्रिस्ताक साक्ष दिवंक गरज आसली कृपा ह्या मिसा वेळार मागया. म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या पवित्रितीन फावत बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें चडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत म्हज्यो सदां संवकार बरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर.
महिमा 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 देवा ओसरी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमियाचे ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझो मोग कर्तल्यांक दिसानासलेली वर्ती देणी तुवें तयार केलाय सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तूं परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेठय आनी ह्या परी आमच्या आशेवरती तुवें बासयलेली देणी आमकां फावो जावं हें मी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वसा फुडाऱ्यांनी रायाक म्हळें जेरेमियाक जीवची मारूंक जाय कित्याक तो ह्या शहरांत उरलेल्या सैनिकांक आनी सगळ्या लोकांक ही उतरां सांगून तांचे दैर सुकयता परजेचे बरेपण ताका नाका तांचो नाश जाय जेदेकिया रायान म्हळें पळया तो तुमच्या हातांत आसा कित्याक रायान तुमचे विरोध कांयच करूंक जायना तेन्ना तांणी जेरेमियाक धरलो आनी रायाच्या पुता मल्कियाचे बांयंत ताका दोरयांनी देंवयलो ही बांय पाऱ्याघराच्या आंगणांत आसली बांयंत उदक नातले चिकल मात आसलो जेरेमिया चिकलांत रमलो आनी एबेद मेलेकान रावळेरांतलो भायर येवन रायाक सांगलें म्हज्या धन्या राया ह्या मनशांनी जेरेमिया प्रवाद्याक खरेंच वायट केलें तांणी ताका बांयंत उडयलो तो थंय भुकेन मरतलो कित्याक शहरांत आनी काण ना तेन्ना रायान कुशीत एबेद मेलेकाक आज्ञा दिली हांगाच्या तेगा मनशांक तुजे सवे व्हर आनी जेरेमिया मोरचे आदीं ताका बांयंतलो वयर काड एबेद मेलेकान मनशांक आपणा सवे घेतले आनी तो रावळेराच्या भंडाराच्या वस्त्रागाराक गेलो थंय ताणें पोरण्या आनी पिंजलेल्या वस्त्राच्यो चिंद्यो घेतल्यो आनी त्यो एके दोरयेन बांयंत
जेरेमियाशी देवयल्यो. देवाचे उतार हे. देवाची उपकार. सर्वेस्पोरा मुझे कुमके घेऊन तूर्त कर. सर्वेस्पोरा मुझे कुमके घेऊन तूर्त कर. आशिव नाशिव सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतलो. ताणे म्हजेर भागवून दिश्ट घाली म्हज्या उल्या कांदिले. सर्वेस्पोरा मुझे कुमके घेऊन तूर्त कर. ताणे म्हाका उबिराच्या आनी चिखलाच्या कोडांतलो वयर काडलो आनी कडपार म्हाका दवर म्हजे पांय हालानाशे दृढ केले. सर्वेस्पोरा मुझे कुमके घेऊन तूर्त कर. एक नवें गीत ताणे म्हज्या तोंडान घाला. आमच्या किर्तनात देवाचे कीर्तन ते. हे पळोवन जायतो लोक भियान कामतलो आनी सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतलो. सर्वेस्पोरा मुझे कुमके घेऊन तूर्त कर. सर्वेस्पोरा मुझे कुमके घेऊन तूर्त कर. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तर आमचे विशयांत कितें म्हणचें? एका कुपान वेडो घाल्ले बरी भावार्थ्याच्या इतल्या साक्षेनी आमचे भोंवतणी वेडो घाल्लो आसता. आमचे वयलें पाताक वजनांनी काडून उडया. आमकां रेवड घाल्ल्या पातकांतावन सुटोवन आमी धांवूंक धरिल्ली वाट तिरासणेन दिवया. आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कंसया. तोच आमचो बरवसो आरंभ आनी शेवट. आपणाक लाभोंक आसलेल्या आनंदा खातीर लज म्हणले की नासतना कुर्साचें मरण मरूंक तो तयार जालो आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. खोट्या मनशातावन कितें सकट ताका सोंसूंक पडलें ह्या विशयांत तुमी चिंतून पळया. देखून तुमी धैर्य उणें कर. तुमचें झूज अर्द्यार सोडचें न्हय. पातक्याचेर तुमी झुजल्यात वय, पूण तुमचे रगत वाळटा पर्यंत झुजोंक तुमकां येदोळी संदर्भ मेळ्ळो ना. देवाचें उतार हें. देवाची उपकार. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. मुचे बोकरे मुसो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सौवें आसूं. तुमचे सोवे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. समाधान हाडूंक हांव येवंक ना, वेगळाचार उंपूंक हांव आयलां. त्या वेळी जेजू आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो, हांव संवसाराक उजो लावंक आयला आनी तो आतांचो पेटलेलो म्हाका जाय. ह्या शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आसयत
एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यंत म्हाका जिवान जीव ना. संवसारार समाधान हाडूंक हांव आयलां म्हूण तुमी चिंतात वे, समाधान न्हय. हांव तुमकां सांगतां, तुमचे मदें वेगळाचार घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडां एकाच कुटुंबांत 5 जाणां मदें अशें वांटे जातले. ते एक दोगांचेर आनी दोग तेगांचेर आड रावतले. बापूय पुताचेर आनी पूत बापायचेर, आवय धुवेचेर आनी धूव आवयचेर, माय सुनेचेर आनी सून मायचेर आड रावतली. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, युवजणांनो आनी भुरग्यांनो, आज सदाकाळाच्या 20व्या आयताराची लिथुर्जी आमी आचरण करता. आयची देवस्तुती वाचपां आमकां कितें संदेश दिता म्हणल्या विशयांत आमी नियाळ करूंक जाय. आमी देवाचें उतर धैर्यान प्रगट करूंक जाय आनी आमचे मदें आमचे जिवितांत पाळूंक जाय. जेरेमिया प्रवादी आनी सांत पावलो आनी जेजू आमकां देख जावन आसात, आदर्श जावन आसात. आमी माटतीरपणाक सदांच तयार रावूंक जाय. समाजाचें जिवीत वैरपंथा करूंक आमी सदांच तयार रावूंक जाय. खरें क्रिस्तांव जिवीत कुटुंबांत, फिरगजेंत आनी समाजींत उजो लागूंक कारण जावंक जाय. आमचे मदें वेगळाचार येवंकूय कारण जावंक जाय म्हणलो संदेश जेजू आमकां दिवन आसा. आमी ह्या संवसारांत जियेता आनी देवाचे प्रवादी आमी जावंक जाय आनी मायक्रोफोन जावन मायक जावन देवाचें उतर प्रगट करूंक जाय म्हणलो संदेश आसा. देव आपल्या सेवकांक, प्रवाद्यांक थवळ थवळ धाडून दिता. दाखल्याक सांगचें जाल्यार सेंट आर्च बिशप ऑस्कर रोमेरो, मदर तेरेसा, पोप सेंट जॉन पॉल II, नेल्सन मंडेला हे सर 20व्या शतमानाचे प्रवादी जावन आसात. ह्या प्रवाद्यांनी संवसाराक उजो पेटयलो आनी वेगळाचार आसा केलो. 1982 अमेरिकांत सान साल्वादोर म्हणल्या शहरांत झूज मांडून अमेरिकाच्या सरकारान जायतो दुडू पिडो केलो. आर्च बिशप सेंट ऑस्कर रोमेरो दुबळे संगतार रावलो, तांकां आदार दिलो आनी कामगारांक पाठिंबो दिलो. If they kill me, kill your priest and bishop too. Each man must become God's microphone and prophet. म्हणलो संदेश ताणें दिलो. तुमकां दुस्मानांनी जीवसी मारल्यार तुमी प्रवादी जावन मायक्रोफोन जावन देवाचें उतर प्रगट करूंक जाय म्हणलो संदेश ह्या उतराचो अर्थ जावन आसा. USA सरकार हर एक दीस $1.5 मिलियन क्रोर, इंडियाचो क्रोर दुडू जाता, खर्चिलो हर एक दीस आनी 12 वर्सां पर्यंत इतलो दुडू पिटो केलो. आनीक आर्च बिशपान ऑस्कर रोमेरोन सांगलें, जिमी कार्टर त्या वेळार प्रेसिडेंट जावन आसलो, ताणें पत्र बरयलें आनी सांगलें, दुस्मान लोकांक नाश करतात, दया कर, तुवें दिवचो तो पयसो बंद कर, रद्द कर, दिवं नाका म्हूण सांगलें. पूण ताच्या तें पत्र कस्टल डब्यांत ताणें घालें. पूण निमाणें जावन मरचे पयलें ताणें उत्तम संदेश त्या मिलिटरी लोकांक, सोल्जरांक दिलो. कितें म्हळ्यार तुमी देवाक आयका, देवाचें उतर पाळा आनी जीवची मारी नाकात, झूज बंद करा म्हूण ताणें संदेश दिलो. पूण तें आयकलें नात आनी मार्चच्या 24 तारखेर 1982 ताका गुळो घालून मीस पेटयतना गुळो घालून जीवसी मारलें आनी तो माटतीर तो जालो. देवाच्या उतरा खातीर संवसाराक ताणें उजो दिलो आनी वेगळाचार हाडूंक तो कारण जालो. हाचे पयल्या वचप मोगाच्या भाव भयणीनो जेरेमिया प्रवादीच्या ग्रंथांतलें जावन आसा. जेरेमिया प्रवादी इस्रायल प्रजेंत परत्यान तोय उजो घालता आनी वेगळाचार हाडूंक कारण जाता. हें सत आमी मानून घेतलें. प्रवादी जेजू येवच्या पयलें 650 वर्सां पयलें तो जियेतलो आनी ह्या वेळार
बॅबिलोन गांव बळादीक राज जावन येतालें, एम्पायर जावन आसलें आनी इतर राष्ट्रांनी तांकां टॅक्स दिवंक जाय म्हणून ताणें आज्ञा पाठयली आनी इस्रायल पर्जन सयत राष्ट्रां सयत तांकां टॅक्स दिवंक आसलें. आनी पूण इस्रायल लोकांक आनी रायाक नीज देवातावन ते पयस गेल्ले आनी परकी देवांक ते आराधन करतले. आनी इस्रायलाचो देव जेरेमिया प्रवादी मुखांतर एक उत्तम संदेश दिता, बॅबिलोन रायाक तांची काणीक टॅक्स तूं दिवचें रावय नाका, दी ना जाल्यार ते इस्रायल गांव सत्यानाश करतले, नाश करतले. हे रायन आयकूंक आनी मिलिटरी लोकांक आयकूंक तांकां राग आयलो. देखून प्रवाद्याक तांणी आयचे वाचपंत आमी आयकता, बांयत उडयलें, जीवसी मारचें तांचें येवजन आसलें. देव ताका राखता आनी सांबाळटा. आनी प्रवादीन सांगल्या भशेन 587 इसवेंत सुमार 63 वर्सां उपरांत बॅबिलोन सैन्यान झूज मांडलें आनी जेरुजलेम शहर नाश केलें. आनी प्रवादीन दिलो तो संदेश हाका कारण जालो. लोक देवा थंय आनी राया थंय म्हूण दोन वेगळाचार जाले. आनी पूण प्रवादी धैर्यान देवाचें उतर ताणें परगट केलें. हें आमकां पयल्या वाचपांत आयकूंक मेळटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचो वांजेल सान लुकाचो वांजेल जावन आसा आनी ह्या वांजेलांत आमकां जेजू 3 विशय सांगून दिता. आनी पयलो विशय जावन आसा, इंग्लिशान आमी म्हणटा, आय हॅव कम टू सेट फायर ऑन अर्थ. हांव संवसाराक उजो पेटोवंक उजो दिवंक आयला म्हणून तुमकां सांगता. अशें म्हणल्यार लढाई करूंक, झगडें देसवाड करूंक आयला म्हणल्यार बरी आमकां दिसता. हो ताचो अर्थ न्ही. बायबलांत उजो म्हणल्यार दुसरो अर्थ आसा. उज्याक दुसरो अर्थ आसा. देव उज्याचो पावस घालता, शिक्षा दिता. वायट केल्यार पातळ केल्यार शिक्षा दिता म्हणलो हाचो अर्थ जावन आसा. उजो म्हणल्यार देवाची महिमा म्हणलोचो अर्थ जाता. वैभव म्हणून अर्थ जाता. उज्यांत देवाचें पवित्रपण, होलिनेस आमकां दिसून येता. पवित्र आत्मा उज्याच्या रुपार मनशाचेर देवन आयलो म्हणून पेंतेकोस्ता दिसा आमी आयकता. भोव चड म्हत्वाचो अर्थ हो जावन आसा. उजो कितें करता? फायर प्युरिफायज, परिशुध्द करता. उजो पवित्र करता. नाका जाल्लो कोयर, कस्तळ, पाड जाल्लो सोर नाश करता आनी उलपयतात. थंड, पोल भात लासता. उज्यांत भांगर घालता. वेस्ट नाका जाल्लें नाश जाता आनी भांगर परजळटा. संदेश कित्याक म्हळ्यार जेजूची उतरां ह्या संवसाराक उजो दितात. सोर, खोटेपण, अन्याय, पातक उलपाता आनी नाश जाता. आमचें पातक, खोटेपण जेजूच्या उतरां वरवीं नाश जावंक जाय. आनी आमचें काळीज जेजूच्या उज्या वरवीं परजळूंक जाय आनी पवित्र जावंक जाय. जर तर पर्सिक्युशन, दगदवणी वेळार आमी ते सोंसूंक जाय. ह्या अशें संदेश हो जावन आसा जेजूच्या उतराचो अर्थ. हांव संवसाराक उजो लावंक आयला. असलो मोगाचो उजो आमी संवसारांत घालूंक मुखार सरूंक जाय. हो आयचो संदेश जावन आसा. दुसरो जावन आसा, आय मस्ट बी बॅप्टायज्ड विथ अ बॅप्टिजम एंड आय मस्ट ड्रिंक द कप. हांवें एक पवित्र स्नान बावतिस्म काण घेवंक आसा आनी काल्स पिवंक आसा. हो, उदकाचें पवित्र स्नान न्ही आमी घेवचें तें पवित्र स्नान न्ही. मिसा वेळार पिवची वायनाची काल्स न्ही. जेजू ह्या संवसाराक साल्वासांव हाडून आयलो. खुसाच्या मरणान बलिदाना वरवीं मात्र हें साध्य आसलें. निमाणें शुक्रार दिसा सर कश्ट जावन आसात तें ताचें पवित्र स्नान. आनी भाग्यवंत काल्स पिवचें म्हणल्यार सर कश्ट वळवळे सोंसचें म्हणूनाचो अर्थ. मनशाक साल्वासांव मेळटा आनी सर्ग मेळटा आनी ताचें आशा जारी जाता निमाण्या शुक्रारा दिसा आनी जारी जाता. हें ताणें कश्टांची काल्स तो पियलो आनी पवित्र स्नान तो ताणें काण घेतलें. संदेश कितें म्हळ्यार आमी आमची पातकां वळखून बोगसाणें जोडून घेवन भागोवन जाल्यार आमी जेजूच्या पवित्र स्नानांत भाग घेतलो आनी ताची पवित्र काल्स पियेतलो आनी असलें भाग आमकां मेळोवन दी म्हणून आमी सावळार आमी मागया. तिसरो आनी निमाणो विशय जावन आसा, हांव संवसारांत
हो कुटुंबांत वेगळाचार हाडूंक आयला. आय हॅव कम टू एस्टॅब्लिश डिविजन अँड नॉट पीस. हाचो अर्थ कितें? कुटुंबामध्ये लढाई व झगडी हाडूंक आयला म्हणल्याचो अर्थ न्ही. जेजूच्या उतरा खातीर संदेशा खातीर कुटुंबांत दोन वांटे जातली म्हणली जागृतकाय वॉर्निंग तो आमकां दिता. एक देवाची पार्ट जाता आनी एक दोन पार्टी जातात. एक जेजूची पार्ट आनी एक सैतानाची पार्ट. एकाच घरांत थावन लढाय जेजूच्या पार्टीचे जेजूच्या उतरा प्रकार जियोंक प्रयत्न करतात आनी सैतानाच्या पार्टीचे खोटेपणांत जियोंक असमाधान हाडूंक हेमकोण जावंक कारण जातात कुटुंबांत. असलो वेगळाचार म्हणजे संदेशा वरवीं जातलो म्हणलो संदेश तो आमकां दिता. तुमचे अंतस्कन झुकून पळया आमी खंयच्या पार्टीक सेरवलेले गी म्हणून. जेजूच्या पार्टीक गी या सैतानाच्या पार्टीक म्हणल्यार आमी तनकी करून पळोवंक आसा. कन्क्लुजन निमाण संदेश जावन आसा. आमी पवित्र स्नान घेतना पेटयल्ली वाट आमकां उजवाड पेटयल्ली वाट उजवाड जावन आनी खरे क्रिस्तांव जावन मोर्ता पर्यंत जियोंक हो संदेश दितात. देखून जेजून सांगले बरी खोटें आनी पातक उज्यांत लासया आनी बरें मोगाचें उज्यांत थावन परजळ दी. मोगाचें उजें थावन आमचें तें आसचें बरें परजळटलें आनी त्या उज्यांत आमी घालया. दुसरें जेजूच्या भाग्यवंत कश म्हणल्यार स्नानांत आनी काल्स म्हणल्यार काल्सींत भाग घेवन साल्वासां आमी जोडया. तिसरें जेजूच्या उतरा खातीर कुटुंबांत समाजींत कश दगदवणी आयिल्ल्या वेळार ती सोंसूंक देवा कडेन मजत आमी मागया. आमेन. उबे रावत. सतमंता देवाक सर्वपदारा बापाक तुमच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावरवीं क्रिस्तलो आमकां मरियेंतान जल्मलो. पावस काल ताणें कसोसले ताका कुसाळ जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकेबिलो. तो मेल्या मध्ये देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान जिवंत जालो. सर्गाक चडलो. सर्वपदारा देवा बापाच्या उजव्यार बसला. तेंकां जियांनी मेल्यांचे मुर्शिबी करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकांचे मोक्षाणे कुडीचे जिवनपण ससनाचे जिवीत. आमेन. सर्गींच्या मंगळा बापा तुजें उतर आमी आयकल्लें आसा त्या पळोवंक आमकां सकत आनी बोळ दी आनी आमची अंतस्करणाची मागणी आसा त्या सांव आसात ती सर आमी तुज्या पांयां पडा दवरता हांव ती मानून घे. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेचो वडील पापा साहेबाक सर्व गोवळ्यांक याजकांक आनी धार्मिकांक पवित्र सभेन उपजूंच्या सर्व वेगळाचार आनी तिरस्कारा मदें धैर्यान गोवळीक वावर करूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी जात मत भास म्हणलो भेद करिनासतना सर्वांचे उदरगते खातीर बरी योजना मांडून हाड ती सुफळ जायशें वावरूंक तांकां तुजे कृपेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमची कुटुंबां तुज्या मोगाची आनी समाधानाची बिडारां जावंक कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांनी तांचे थंय आसलो मनस्ताप वेगळाचार पयस करून एका मनाची आनी एका काळजाची जावन जियोंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमचे मदें पिडे शिडेन कश्टांत आसच्या सर्वांचेर बेसांव घाल. तांची पिडा गूण कर. तांणी धैर्य सांडिनासतना उर्बेन आनी भावार्थान तांची जिणी जियोंक तांकां तुजे कृपेन बर म्हूण मागता हांव. आमचें मागणें आयक. आमच्या युवजनांनी शेगुणांचे वाटेन समकोन फिरगजेंत आनी समाजेंत मौल्या बरीत जिवीत जियोंक तशें एक बरो फुडार रुपीत करूंक तांची काळजां मनां उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. ह्या एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी आमचे मदें वांट्या पांट्याचें वदाळ उपजावंक अवकाश दिनासतना एकवटीत रावून एक कुटाम तशें जियोंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. सर्गींच्या मोगाळा बापा तूं आमचो बापूय जावन आसा आनी आमी तुजीं भुरगीं जावन आसा
आनी आमची सर त्या सवां तुज्या पांयां तळा दवरलीं आसात. तूं आमकां तुजे प्रवादी जावन येवंक मायक्रोफोन जावन तुजे उतर प्रगट करूंक तूं आज्ञा दिताय. आमी उचारलेलीं उचार नासलेलीं सर आमची त्या सवां मागणी तुज्या पांयां तळा दवरलेलीं आसात. आमचे कश्ट आनी वरां सर तुज्या पांयां तळा दवरले आसात. आमकां तूं राखन सांबाळ जशें तुवें प्रवादीक जेरेमिया प्रवादीक राखल्या बरी आमा समेस्तांक कश्ट आनी वरांतले राख म्हूण आमी मागता. हे मागणें तुज्या पुता जेजूच्या नांवी समर्पिता हांव. आमेन. बापा काणीक आमची तुका भेटोवन दिता. मोगान तूं आज स्वीकार कर म्हूण आमी दयेन परता. मोगान तूं आज स्वीकार कर म्हूण आमी दयेन परता. तुजे मुखार येता सर्व समर्पिता. तुजे मुखार येता सर्व समर्पिता. वायना सवे आमकां साज भेटयता. बापा काणी आमची तुका भेटोवन दिता. मोगान तूं आज स्वीकार कर म्हूण आमी दयेन परता. मानवो बापा आमची काणी ही मोगाची. मानवो बापा आमची काणी ही मोगाची. नितळ मोनान आमी तुका ती अर्पोवची. बापा काणी आमची तुका भेटोवन दिता. मोगान तूं आज स्वीकार कर म्हूण आमी दयेन परता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्पदेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेत्या पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पर म्हणून घेवं. प्रितीच्या बापा, आमचें हें बलिदान मानून घे. तांतूं तुजें आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वचूं. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्वें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा. सर काणयेन सर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं
आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पास्काच्या गुटा वरवीं अजापांचें अजाप ताणें केलें. पातकांतली आनी मरणांतली सोडून आमकां हो वर्तो मान फावो केलो. विंचून काडलेली कुळी याजकी राजकूळ पवित्र रास आनी तुजी काशा परजा आमी जावंक पावल्या. सर थंय आतां आमी तुजीं कर्तवां परगट करता. कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडान तुवें आमकां आपयलाय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबारां सांगाती तुजें महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 दरबारांचो सर्वेस तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुसेन कस मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशा पासून तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. Bawartaso good pergatunya. Jesu melo, Jesu जीवन जाला. Jesu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो करून देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतला आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत करे. तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे मये सांगाती मगेम दांदूत आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असीस सम फ्रांसीस सम पाद्र पियो सम आंतोनी आनी सम क्लारा बरोबर
सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजे महिमा गांव आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. कुटुंबांत समाजांत फ्रिगेजेंत खरी क्रिस्तांव जावन जियोंक प्रवादी जावन जियोंक आनी मायक्रोफोन जावन देवाचें उतर प्रगट करूंक जाय जाल्ली कृपा जेजून शिकयले मागण्यांद्वारे जोडून घेवया. आमचे बाप्पा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळें पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सरस्परासोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजोळकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडतेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे पक्षे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकपटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाचे न्हू माया मोगाच्यो गुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती पाठोवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलां ती सुभागी. सोम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या एका सोत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडन रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. मोकळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवणदारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवी जीवदातारा. मोकळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवणदारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जिवी जीवदातारा. कितली मोवाळ काकूळ तुजी असीम दयाळाय सर्गीची. दैवीक आनंदादोस करची पवित्र करची आमची.
मोगल शांती सागर आमच्या दयाळ सोडवून दारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभ जीवी जीवदातारा आमच्या काळजानी करबिडा पाटय सांगात आमच्या पोयणा सेवेर स्पिरितान आमकां भर पावय दयेत सर्गा मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवून दारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जीवी जीवदातारा पुरसा मरणाक तूं काल जालो निस्वार्थी सॅक्रिफीस भेटयलो पवित्र ज्ञाक आमकां दिलो संसार नवो केलो मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवून दारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जीवी जीवदातारा मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवून दारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभय जीवी जीवदातारा प्रार्थुया कनवड्या बापा ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशें आमी वाडटा संवसारान ताचो उपकार घेवन सर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं हें मी मागता कालतेपणी तुज्या लागीं तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्वपदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार मोगेच्या भाव भयणीनो बोवा पुरबायचो दीस देवान आमकां दिल्लो जावन आसा आनी आज प्रत्येक तरान मिसाचे बलिदान भेटयले जावन आसात मानातिक बाप फ्रांसीस फेर्नांडीस हांकां बोवा पुरबायचो संदेश दिला तांच्या वर्त्या उतरां खातीर आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच तांकां सांगात दिवन आसात आमचे ते बाप वडील मानातिक बाप रॉकी डिकोना आनी मानातिक बाप चेरी लोबो तांकांय तुमच्या नांवे हांव देव बरें करूं म्हणटा मरियमायेचे नव्यान आमी आरंभ करचें जावन आसा हे ऑगस्टाच्या 30 तारखेर आमी हांगा आरंभ करतले आनी 30 तारखेर 6:30 सकाळींचे कोंकणी मीस ताचे उपरांत नव्यान आनी सांजेर 6 वरांचे इंग्लीश मीस आनी नव्यान आसतलें ऑगस्टाच्या 30 तारखेर आनी मोतिबायेची परब सप्टेंबरच्या 8 तारखेर 7 वरार आसतली मिसाचे बलिदान 7 वरार नवे बेजार आनी संभ्रमीक कोंकणी मीस आसतले सांजेर 6 वरार मीस आसचें ना
ऑगस्ट 15 भगवंत ओंकार मरेचे स्वर्गावरणाचे फेस्त तशेंच भारत देशाचो अमृतोत्सव संभ्रम आचरशीत हांव त्या दिसा परसिंगुला चॅपलान सकाळीं 6:30 वरार कोंकणी मीस आसतलें मीस उपरांत बावटो भोंवचे कार्यक्रम आसतले सांजेर 6 वरार इंग्लीश मीस आसतले हर एका दिसा नव्याचे मीस सकाळीं 6:30 वरार आनी सांजेर 6 वरार इंग्लिशांत आसतले मोरयाळ रेतीर मोगाचेर सप्टेंबराच्या 2, 3 आनी 4 तारखेर हंगामी आसा केली जावन आसा सुटकेची आनी भलायकेची रेतीरी जावन आसा तुमकां सर्वांकी हे रेतीरीक येवच्याक आमी अवकाश करून दिलो जावन आसा आनी तुमकां ह्या रेतीरीक येवच्याक आमी आतांच तिळसिता आनी देव तुमकां ह्या रेतीरीक अपुरबायता हाडून जायतें बरेंपण आमकां करून दी म्हूण आमी मागता देवाचे मिस्टर आशिर्वाद तुमचेर मागता चड आनी चड मापान देवीक कुसो जेजू तुमच्या सांगाता चलोवन दी तुमच्या घरांनी रावोन दी तुमची कुटुंबां एकवटी जावच्याक तुमकां तो प्रेरीत जावन दी सगळ्यांकी भोव अपुरबायचो दीस मागता देव बरें करूं सोम्या मी वेता कीर तुझी गाता उपकारां सर तुझ्या अर्गां दिता वाटें तुजे सोलो मोगान तुझ्या रावो संदेश तुजो गाजो आदार मागता सोम्या मी वेता कीर तुझी गाता उपकारां सर तुझ्या अर्गां दिता वाटें तुजे सोलो मोगान तुझ्या रावो संदेश तुजो गाजो आदार मागता घटाय सोडून सर्गी कानात वेतां सोम्या कुर्बेन कश्टां दुखां तुजेर पाकेन मुखार सरता उर्बेन जिये मोगान सदांनी ते पेसारतेल्या सकतेन वावरूंक सदां तुजे पासून समर्पीत हांव जीवन सोम्या मी वेतां कीर तुजी गाता उपकारां सर तुज्या अर्गां दिता वाटेन तुजे सोलो मोगान तुज्या रावो संदेश तुजो गाजो आदार मागता मोकाळ पुता सोवे आंगवार मोरी आशीर्वाद दिव सजय कुर्वे निवारण आमचे देवा आमच्या आस्मानांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.